फुकट 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 कर कर फुकट करून पुढे Happy birthday to you. Happy birthday to you. हा पै कितें करूंक लागला काम बकेटान सायडीक दवरलेले तेजे बाथरुमांसून हाडून सांगा तुला न्ही आपले कपडे दवरलेले कशें करता पळय आतां एक्सचेंज करतले हांगा बसून हो ताजो प्लेस बसून रडपाचो सो गुड मॉर्निंग गायज वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग आज एबें आतांच ब्लॉग स्टार्ट केलो तेजे बेश्टे बसले आयज कांयच काम करना कांय ना केंस सुद्दां उखोवना पळय कशें आबोत भशेन सो बायक बीन बरें येलें आयज बायक केन्ना हांव तें एक मिक्स वेजिटेबलाचें एक केन्ना खाता ते केन्ना दिलें पूण आयज खावना तेणें तें खाल्लेलें आज खावंकच ना तेका सॉफ्ट बर्न सरलेलो बेश्टो ते खाता असलीच कामां करता हेज्या फाटल्यान एक मनीस जायूच कितें ना कितें करता म्हणून ए चल गो भायर यो चल भायर चल पापू घातले चल बायचे पळय चपचपीत तुमकां दिसता पळय चमचमीत तेल लायलें हेका पळय कशें पळय हट्ट जाला पळय बायचो आई येतली आई म्हणटली मागीर तेका तेल घालून सुकें दवरला अशें तशें सो आयज म्हाका याद येयली की मी तेल लायलें हेका आज पळया आज सांजचें तसून आई हाडटली जर करून येयल्यार येयली नाल्यार फाल्यां केन्ना येता पळय तें आज जाल्यार फाल्यां सगळें तें देवाचें बीन सोंपलें आई येतली आतां मातशें आनी कितें जालां म्हाका आई तेचो व्हरता आसतना आईच्यो थोड्यो टॅबलेटी काबार जाल्यो त्यो घेवपाक याद ना ऑल्टरनेट डेज त्यो पण आयज फाल्यां घेवपाक जाय म्हाका याद ना दिवपाक आज दिवंक जाय फाल्यां कशें करून दीदी कडेन धाडून दिवपाक जाय दीदी वयता आसतना कामाक वयता आसतना आईक दितालें थंय हे पळय पापा बस सारकें पांय करून बस रे वेरी गुड उठ 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 हां पळय हांगा रडोन दाखयतलें रड मरे रडोन दाखय मरे रडोन दाखय मरे पडला म्हणून आत्तां जाला तो बाबू कसो रडटा बाबा बाबा बाबू जातकीर कहो रडटा धाकटोलो बाबू इल्लोसो बाबू बाय काय रडटा रे दाखय कशें रडटा आनी बायचे पळय बायक हांव गोंयान बीन कांय घालना घरान आसतना ते न्हू तोंडान अशें करून अशें तोंडान घालता नाल्यार मागीर ते हें करता लागता काय न्हू न्यू ओल्ड आसले ते घातले तेजे न्हू ताका हें लागलां बारीक बारीक असो ते सरीक लागून स्क्रॅच कशें पडलें म्हणून ताका दुसरें हाडलेलें पूण तेव्हा सदां लायना हेका हे पळय हांगा लागला पळय बाबा रावले बाबा तुजें दाखोवया रे हे पळय हे पळय हांगा जाला पळय हे पळय अशें हे स्क्रॅच कवर पडले हेका आनी मेन बाय आमचे तिकले रेडी जावंक वयता पळय तिकले कशें लावन येतात इतले रडटा ताका दिसता वखद घालता म्हणून आनी आतां पळय अशें आतां बिचाचे खेणी घेवन खेळटा केन्ना येता आमी परत बिचार दादाक सांग बिचार या सांग दादा भितर आहा तो फ्रांसिसाच्या ऑफिसान वचना भितरूच बसून काम करता आनी डोर बंद केला परत परत 2-3 फावटी परत वयता दादा कडेन आनी वयता तेज्या मांडयेर बसता आनी आपूण पिसी हें करता आनी आतां खंय वयता तूं भायर वयता हां आनी हे पळय हें आमचें सदाचें काम जालां हांगासर खंय वयता रे तूं खंय कितें जालें हां धरू बायचे पळय केंस आतां येता मातशें आतां जालो काळो जालो खड्डो फूल यो 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 धरता ताका तेजें आमी येवपाक लागले दिसता ह्या टायमार मातशें न्हिदता तें सांजचो पळया खूब भायर वचपाचो प्लॅन आहा तुमकां सांगता एक सरप्रायज विजीट आहा आमची थंय वचपाचें आमी पळोवया कितलेच वयतली प्लॅन करताले वयतली वचोंकूच पावना सो आज प्लॅन जाला होपफुली जावपाक जाय तो प्लॅन सक्सेसफूल कित्याक फ्रांसीस काम आहा ताका वचपाक जाय ते गाडयेचें कितें काम आहा तो वचून येवन मागीर वचपाचें आहा पळोवया आनी हेजेंय पळोवंक जाय न्हिदपाचें हेका न्हिदता रावता ते चल यो 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 थंय रांदून बिनून गेलें बायको हें बरयलें काल तूं टॅलिफोनान गेलें सगळी भाजी हाडली म्हणजे कितें करता आमी वयताना सगळें कितें आहा तें सगळें घेवन येता थोडें आसली तरी सुद्दां हांवें हाडलां आनी सगळे फ्रिजाचे सगळे ड्रॉर्स आसा पळय दोनूय फ्रिजांतले वेजिटेबल्स जाता ते सगळे काडून धुवन दवरला आनी पळय सगळे अशें भाजी हांवें आहा तशेंच दवरला काडला सगळें हे सगळें आतां ओपन करून सगळें दवरपाक जाय तेतूंतले तेणें थोडे बटाट थोडे टमाट थोडे आनी कितें मशरूम थोडे कितें कट करून घेतले आसता ताका जाय तितले तेणें घेतला तेणें पळोवया कशें हांवें ताका सांगलेलें मशरूमाचें कशें कितें करतलें तेजे हिशोबान कसलें तेजे हिशोबान ताणें कशें केलां खबर ना हे हांगा मशरूम शाकोती केला तेणें मशरूम शाकोती केला कशी केला खबर ना सांगलेलें तें हांवें ताका बटाट मातशें घाल बारीक आनी कर म्हणून मातशें दाट केला तेणें मातशें पूण ओके मशरूम शाकोती केली आनी सुकी भाजी कर सांगलेली सगळें मिक्स घालून वांगे बिंगे मोठ्ठे आसले आनी तें भाजूना तर ही मिक्स इल्ली भाजी केला आनी रायस आतां एक काम करता हांव जेवण घेता बायक बीन न्हाणयता आनी खूब दिसांनी आदी येयला
जे स्कुलासून वचून येयला तो घरा बीन वचून येयला बेगीन सुट्टा न्हू सो आतां दनपार चोयल हांगा आनी कितें म्हणटा तें आईगेरच आसलो तो इतलेच थंय कितें आसलो न्हू पालकी बिलकी थंयच आसलो आदी येयल्या बाय हांगा बसला कितें जालें खेळटालो बायच्या वांगडा खंय रे तूं इतले दीस मामागेर बाय आईगेर म्हणजे मामागेर आसलो आनी बायक बरयला आनी बाय चड हॅप्पी आहा बाय कुदकुदता आदीच्या वांगडा आदी येयला आनी चड कुदकुदता ते आतां आजून खेळणी सगळ्याक पसरून आतां पसरपाचें उरलो टायम आहा एक दोन काडटा आतां हितूंतले चलो आदी जेवन येयला असो घरात जेवन येयलो तो आतां हांव जेवता आनी मागीर बायक न्हांवन काडटा हा कितें कितें कोण टायगर जाला काय लायन रे पप्पा सारकें कर पाय सारकें करून बस बायक हे बाथरुमान हाडला आनी आतां हे पळय न्हांवपाक चेड्डीच आपले काडना आतां काड म्हणून शॉर्ट्स काडको म्हणल्यार काडनाय पळय न्हांवपाक रेडी हाडला आनी आपल्यान टॉयज घेवन येयला पळय खंयचो टॉयज घेवन येयला पळय जाता कर बस पापू काडून कशें करया तेका हांव अशें टॉपान न्हाणयता ते येसांनी बस ना बस आचर कशें करया फ्रांसीस खंय गेल्लो तो येयला तें काम बीन जालें आनी दोगांय येयला मुस्ताकशान आनी हांव चिंततालें कितें ना बाय न्हिदला म्हणून बेगीन बीन न्हांव येयला हांवूय रेडी जावना बेश्टें न्हांवन येयला आतां आमी भायर सरतली सो फ्रांसी म्हणालो तूं न्हांवन बायक बीन रेडी करनाका न्हांवन बीन सगळें रेडी रावा तुमी हांव फोन करता तोपर्यंत तुमी कपडे बीन घालून रेडी जावं येता तेन्ना भायर सरच्या पयलीं कॉल करता पूण तो बेगीन पावलो म्हणून कॉल करना बाय न्हिदला हे पळय हे 2 कांदे नासतून हाडलेले हे वीथ मिल्काचे मिल्कानसून करपाचो आनी नॉर्मल सो हांव चिंतलें खंयचें एक करतलें म्हणून आयज बेश्टें हाडलेलें आनी ते येयला म्हणून तांकां आतां कोल्ड कॉफी केला बिश्टान कोल्ड कॉफी आनी कशें केला ना वॅनिला आयस्क्रीम घालून सो कोल्ड कॉफी करता हांव मिल्क बीन घालतना एक स्कूप तितून म्हणजे घालतना 1-2-3 स्कूप मिक्सरान घालता इल्लेशें आयस्क्रीम सो तेजी टेस्टी बी कित्याक तेन्ना बरी लागता कोल्ड कॉफी सो चलो तांकां दिवन येता आनी मागीर हांव पळयता जेन्ना टायम गावता जाल्यार करता नाजाल्यार पळोवया कशें कितें सो आतां आमी भायर सरली सांजची आनी आतां आमी वयता सोनी दीदी कितें एक्चुली लास्ट टायम जिजूचो बर्थडे बीन जालो आनी जिजूच्या बर्थडेक आमी पावना जिजूचो बर्थडेच्यान आमी जिजूगेर वचपाचें आसली बर्थडे केक घेवन सो तेन्ना म्हणटा वयतलें तर त्याच दिसा जिजू पावला आनी जिजून आमचो प्लॅनूच फ्लॉप केला तेगेर काल सो किर्तीचे हांगा बॅग उरलें तें घेवन येतलें आदी येता आमच्या वांगडा सो ते आज जिजून फ्लॉप केलो सो आज म्हटल्यार जिजू आयज केक घेवन वयतले आनी बर्थडे सेलिब्रेशन करतले बेश्टा आमचो केन्ना आमकां स्पेशल डे लागना असो बर्थडे त्या दिसा करपाचें आमी केन्ना मेळटा बर्थडे जाल्यार सुद्दां आमचो बर्थडे ते दिसा स्पेशल मेळटा ते दिसा आनी वयता आसतना आतां म्हाजे 2 कामां करूंक जाय ते दिसा गेल्ले ना जावपूच ना सो बायन परत म्हाजे दाळ तोडले धाकटे ते सो ते परत रिपेरिंगाक दिवंक जाय आतां वयता आसतना ते दितले केक घेतले एक हांगा जाता थंय जाल्यार पेस्ट्री पॅलसूय जाला सो थंयच घेतले दिदीला ते केन्ना शॉपां ओपन आसता केन्ना केक गावना तशें जाता चडशें सो रिस्क घेयना आमी थंय आनी त्या तरी केक बीन कांय गावचें ना आमकां हे बॅग किर्तीचें आसलें न्हू तें व्हरता सोमतें सो दिदी मागीर वयता आसतना आमकां दितलें म्हणटालें त्या दिसा जिजू येयल्लो त्या दिसाय विसरलो बाय रेडी जावन रावला हांगा आसा तूं येता काय ना रे येता काय ना टाटा बाय बाय थंय चल भितर वचताय चलो बाय बाय भैया यो रे भैया या सर आम्ही आधी भैया चल या आधी भैया घेऊन वयता चल आधी भैया या रे चल या बाय बाय हेका येवपाचें ना येना गो आजी मग टाटा करता वयर मम्मी आधी का टाटा बाय 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 सांगा सायन माझे मणी ती मंगळसूत्र दाव लागला ते दिले रिपेरिंगाक आवाज येता खूब सो ते एक काम जालें आतां नेक्स्ट काम आमकां केक घेवपाक जाय हांगा पेस्ट्री पॅलसात थंयसून केक घेता यो रे आदी सो हांगासर आमी केक घेतली पेस्ट्री पॅलसांतसून आनी केक तुमकां मागीर दाखोवपाक गावतल्या हांवें कसली घेतली ती आतां दाखयना सो पॅक करता ते हांगा चड 2 आहा आनी एक हांगासली तें घेतलो हांव तिका आवडटली जिजूक आवडटली सो चल बायक कितें पळयता हांगासर कितें खावपाक सो सोनी दिदील्या पार्लरान डायरेक्ट येयला आमी हांगासरच वयतली डायरेक्ट जिजूक मागीर हांगा दाखयतली कोण आहा काय पळयता सद्या ते येवना कोण आसा अशें दिसता बाबा कितें जालें क्लायंट आहा ते आमी भायर रावल्ली सो ते जालें की पळय जिजू बीन आहा जाल्यार पळयता जिजूक हे पळयतले आतां हे पळय हे हांगासर मस्ती करता वयर चलोंक सोदता नाका रे नाका यो वयर यो हे पळय दीदी जस्ट बिजी आसले आत्तां फ्री जाला हय सो आनी जिजू गो जिजू येतलो खबर ना सांजीच भायर आहा तेका पळयता कांय ना न्हू बाबा खंय रे तूं येयला पाची येयला रे
अबे जिजू बाय बाबू पण येयले आणि आसरान दिदीने केक किती दिले ते जिजू दिता आपल्या माशाक दिला माच्याक रे त्यांका दिना पळय सो जिजू बीन येयलो बाबू बीन सगळ्यांना येयलो बाबूक बीन तांकां वचोंक जाय आनी आमी वयतली बेगीना सो जिजू खातीर केक हाडले जिजूचो बर्थडे जालो सो फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन सो केक आमी गाडयेन दवरलो तो व्हरता चलो सो काडा दी पळय आवय जरा सिटां कशी केला पळय सगळी बॅगान म्हाजे हें आहा जाल्यार पळोवपाक जाय आतां म्हाका कितें सांग कॅन्डल आहा काय पयलींचे आसतले म्हाज्या बॅगान पळोवया दवरता हांव केन्नाय केक ए सांग रे सांग रे हांवें घेतलेले पळय हांवें घेतले पळय तेन्ना दामोदर घातले ते पयलीं सांग जिजूक गॅस करून कितें म्हणलं क्वेश्चन कितें कसली आसतली केक कसली रे ए तुमची कितें चला असं या चिटिंग कोण करता कितें येलोइश क्रीम कशी क्रीमिश बाबा कसले कलर रे डक दाखय चल ओपा ए करो आपली फेवरेट आणलायस बाय ते काय सोड आता खेळानी मातसो सोड ना अरे जूजू किसका जीजू कहा का जीजू जीजू खंय तेका पय रे कॅन्डल याद झाले म्हणजे बॅगांनी आणली कॅन्डल अरे तेव्हा बॅगान कॅन्डल घेऊन पावता गोल ए चला रे आधी तसं राम रे चला रे सकाळ केलं तू यो मध्ये येता न्हू हांव आसा बॅकग्रावंड हांव बॅकग्रावंड आसा दिसता तुमकां बॅकग्रावंड आसा हांव हय आसा एकदा केली म्हणून फुकर पहिली फू कितले फाटी केले आता वाज करूया बर्थडे मारू हा चला बेग बनिया चला ए यो म्हणे बाबू ए फुका ना सगळ्या ना फुकर हे येता चला मागे हॅपी बर्थडे करे हॅपी बर्थडे दीदी लाय गो रावले ना काय तुम्ही किती करता हेंगा बाय कोणा जीजू पप्पा केले म्हणले
तर आमचं बर्थडे सेलिब्रेशन झालं. बाबू वयतलं तर कसं वाटे या बिल म्हणून सगळं आम्ही बाहेर सरताली किती आलंय हे बाय अंगा बसले आहे बाय हे बाय आधी तू कोण करत? हां तुम्ही पहिली आज आमगे माझ्या म्हणजे सांग असं राहील आम्ही आता दीदीन हाडला हांगासर हे खावपाक सदां आमी भजी बीन खाताली पळय थंय सद्या गरम गरम भजी आहाय पळय भजी बीन गरम गरम आनी फ्रांसीस कितें खाताले कटलेट हे कटलेट पाव ओपन हिअर आधी कित्याक गेलो रिमोट रे बाबा तू रिमोट ए फॉर किती सांग बी फॉर किती डी फॉर डी फॉर डी फॉर एफ फॉर एफ वगैरे फिश कितें म्हणटा ते आधी बाय गड्डर दाखय आधी बाय गड्डर आधी बाय गड्डर दाखय सो आता आम्ही बाहेर सरता बाहेर चल्ला सी ऑफ प्रोग्राम जाल्ला हां डक घे डक कितें चीटिंग सी ऑफ करा प्रॉमिस केला आणि मग तू होता केन्ना प्रॉमिस केलं ते वाचक सांग मैंने तो ऐसे कुछ किया नहीं था दीदी ए दीदी दीदी चीटिंग दीदी बाबाय कर बाय 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 कर दीदी बाबाय करता माझा बाबाय करता चौकी दी देखा लॉलीपॉप दी बोल दी बोल दे बोल चो बाबा एक दीदी ती बरे ते दीदी कसं रेडी करता रे दीदी कसं रेडी करता दीदी कसं रेडी करता रेडी करता रे व्हेरी गुड